नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप पोर्टल मुख्यमंत्र्यान केले उक्ते विद्यार्थ्यांच्या सगळ्यो स्किमी सीएम पोर्टला वरवीं म्हयन्या भितर क्लियर विधवा बायलांक 4000 पेन्शन दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीचे 13,000 मायज बोगस लाभार्थ्यांक काढले 51 कोटी रिकवर मंत्री म्हणतात नव्या लाभार्थ्यांक लाव केंद्र सरकारान जारी केली कॅब एग्रीगेटर गायडलायन्स पी कवराक भाडे चडांत चड 2 पट वाडोवंक मेकळीक प्रायव्हेट टू व्हिलरिंग ॲपा वरवीं प्रवासी भाडी डिलिव्हरी मेकळीक केरी 70 चेक नाक्यार 10 लाखांचो सोरो एक्सायजान केलो जप्त 70तले डिस्टिलरींत प्रोडक्शन कर्नाटकाच्या गाडयेर गोंय पासिंग फेक नंबर प्लेट बीजेपीचो आमदार प्रवीण आनी आदलो उपमुख्यमंत्री बाबून एकामेकाचेर ड्रग्सा विशीं केल्ल्या आरोपांची एएनसीन चवकशी करची आपाची मागणी चोडणा बुडिल्ली फेरी 10 दिसां उपरांत उदकांतल्यान अर्दी काडली भायर सध्या फक्त इंजिनात खंय उदक उरलां भरते सुकतेचो अदमास घेवन उरिल्ली उखलतले ओडून व्हरपाची परिस्थिती मुख्यमंत्र्याची बायलांक हाफ तिकेटीची घोषणा आमकां विश्वासांत घेनासतनाच बसवाले म्हणटा परवडपाची ना 9 म्हयन्यांची फ्युएल सबसिडी मेळ्ळे मेरेन म्हजी बस स्किमीत वांटेकार ना मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप पोर्टल मुख्यमंत्र्यान उक्तें केलें विद्यार्थ्यांक सगळे स्किमीक ह्या पोर्टलाचेर अर्ज करूंक मेळटले अर्ज आयले उपरांत खंय म्हयने भितर क्लियर जातले मुख्यमंत्री सांगतात विधवा बायलांक ल्हान भुरगे आसल्यार भुरगे 21 वर्सांचे जाय मेरेन 4000 पेन्शन मेळटले म्हणून मुख्यमंत्री उलयला विद्यार्थ्यांक मेळपी सगळ्यो स्कॉलरशिप आता सीएम पोर्टला वरवीं चालीक लावपाची मुख्यमंत्र्याची घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी खंय आता पोर्टला वरवीं म्हयन्या भितर क्लियर करतले आमी पयलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचें आनी तांचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफीट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात केंद्रांतले आनी राज्यांतले दोनूय इन्क्लुडींग ट्रायबल वेलफेअर आनी सोशल वेलफेअराचो कंपोनंट थोडो केंद्र सरकाराचो आसा तोय कंपोनंट सुद्दां हाज्या वयल्यानूच एप्लाय करपाक मेळटा आमीच फॉर्म फॉरवर्ड करता फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट विडो बायलांक आता म्हयन्याक 4000 पेन्शन दितले ताचे भुरगे 21 वर्साचे जाय मेरेन ह्या पेन्शनीचो लाव मेळटलो विडो पेन्शना खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आमी 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केल्या गृह आधार घेता आसतना सुद्दां जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आता फॉर्म भरप आनी आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची म्हणून ही चालू जातली विडोज आसात आनी विडोज हॅविंग अ चायल्ड वन ऑफ द चायल्ड द लास्ट चायल्ड बिलो 21 years of age will be eligible for both the benefits. One is Graha Aadhar and the other one is Widow. So Graha Aadharaचे 1,500 आणि विडोचे 2,500 मिळून 4,000 तांकां ते एलिजिबल जातले सो दिस स्कीम आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज लॉन्च करपा खातीर काडले आसा प्रुडंटा खातीर चेतन गवस
दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीच्या 13,000 मायज बोगस लावार्थ्यांची नावं डिलीट. कांय जाण सोंपले तरी तांच्या खात्यार पयशे वताले. अशे 50 कोटी रिकवर केल्यात म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. बोगस लावार्थ्यां वेले म्हयन्याक 2.5 कोटी साल्वार, तितलो नव्या लावार्थ्यांचो खंय मार्ग मेकळो. समाज कल्याण खात्याच्या येवजण्यांचो कांय जाण गैरफायदो घेताले. ताच्या खातीर खात्यान सर्वे सुरू करून भोगस लाभार्थ्यांक वगळायले. सर्वे वेळार कोणाय सोंपलो म्हूण सांगल्यार ते तशें मार्क जाला. मात ती चूक आसल्यार खातें सुदारून सगळे पयशे एरियर्सान दितले. मंत्री सुभाष फळदेसायची माहिती. आमी परत एक फावटी एक्सटेन्सिव्ह सर्वे केलो. आमकां 1,40,000 पर्यंत एक सेलिंग आसता की ताजे वयर आमकां म्हणजे बेनिफिशरी जायना. गोंयच्यान हो प्रोसेस सुरू केलो. वी फावंड ओवर 13,000 ते आयदर कोणी एक्सपायर जाल्ले तांच्या नांवाचेर स्कीम अजून चालू आसा. दुसरें म्हणजे जे लोक हांगा ना, जे कर्नाटकान किंवा बाकीच्या स्टेट्सांनी वतात, हांगा स्कीम केली आनी मागीर ते केन्नाय तरी येवन काडटात, तांचे बंगले आसात आनी तांकां ह्या स्किमीन भितर ते बसना. जे बोगस म्हणून येतात अशे 13-14 हजार बेनिफिशरी आमी कमी केले. DSS गरजवंत आशिल्ले तांकां आमकां तातूंत घालपाक मेळ्ळे. म्हयन्याक आमचे ह्या बोगस लाभार्थींचेर साधारण ते 2.5 कोटी आमचे सेव जावपाक लागले. कांय बोगस लाभार्थींचेर हे पयशे गेल्ले, ते पयशे परत आमी रिकवरी केले. दॅट रिकवरी इटसेल्फ अप टील नाव ओवर 50 crores ऑफ रुपीज. जे आमचे फील्ड वर्कर किंवा हे गेल्ले तांकां कोणी तरी सांगलें ती बायल मेली म्हणून. अशें एक थोडेशे प्रमाणान आमकां हें गेलें की बायल ती रावत ना, जाल्यार शेजाऱ्यान विचारल्यार मेले म्हणले जर जाय जाल्यार हांगा तांची डेथ म्हणून घाली. मागीर लोक खूब मोठो हंगामा करता की जिती आसतना मेली गेली म्हणून. मेळ्ळी जाल्यार फूल एंटायर तुजे कवर करतात. दीस इज ह्युमन एरर खंय जावपाकय शकता. आमी येदे व्हडलो डेटा जेन्ना हाताळटा आनी 13,000 लाभार्थी बोगस सापडटात आनी एखादे वेळ घरा कडेन सापडलेले ना, आमी इमिडिएट करना. जर तिणें ओवर 3-4 वर्सां लायफ सर्टिफिकेटूच दिलें ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. केंद्र सरकारान राज्यां खातीर कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स दिल्यात. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्रालयान दिल्ली ही मार्गदर्शक तत्वां राज्यांनी 3 म्हयने भितर चालीक लावची पडटलीं. राज्यांक बारीक सारीक बदल करूंक मेकळीक आसतली. नव्या गायडलायनी प्रमाण कॅब एग्रिगेटरांक नेम घालून दिल्यात. पीक अवराक भाडें चडांत चड दोबरात वाडोवं येता. ते भायर प्रायव्हेट टू व्हिलरींक ॲपा वरवीं प्रवासी भाडीं आनी डिलिव्हरींक मेकळीक. केंद्र सरकारान राज्यां खातीर कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स दिल्यात. 3 म्हयन्यां भितर ते चालीक लावचे पडटले. केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्रालयान जारी केल्ल्या गायडलायन्सा पैकी कांय म्हत्वाच्यो गायडलायन्स पळयात. केंद्र सरकारान कॅब एग्रिगेटरां खातीर प्रायझींग कॅप वाडयले. रातची आनी डिमांड आसता त्या वेळार 1.5 ते 2 पट प्रेस वाडोवंक मेकळीक. हाचे पयलीं ॲप एग्रिगेटरा खाला चलपी गाडयांक कॅप नाशिल्ले. टॅक्सीवाले खंय 3 ते 4 पट प्रेस वाडयताले. आतां केंद्रान मोटर व्हेकल एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 इश्यू केल्यात. डेड मायलेज म्हळ्यार पॅसेंजर नासतना चलयल्ल्या अंतरा खातीर भाडें घेवंक मेळचें ना. गाडी एग्रिगेटराच्या मालकीची नासल्यार ड्रायव्हराक भाड्याच्या 80% येणावळ. गाडी एग्रिगेटराच्या मालकीची आसल्यार ड्रायव्हराक भाड्याच्या 60% येणावळ. ड्रायव्हराचो पगार दिसा दीस सप्तकी वा चडांत चड 1500 भितर क्लियर करप. खाजगी टू व्हिलरांक ॲप बेज प्रवासी भाडी आनी डिलिव्हरी करूंक मेकळीक. राज्यांनी ही मार्गदर्शक तत्वां 3 म्हयन्यां भितर चालीक लावची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केरी 70 चेक नाक्यार गोंयच्या एक्सायजान चोरयां सोरो व्हरपी कंटेनर धरलो. सोऱ्याची 700 बॉक्सां जप्त केल्या. 10 लाखांचो सोरो बेकायदेशीर कर्नाटकांत वतालो. 70तले डिस्टिलरींत सोरो करून कर्नाटकांत सप्लाय करताले. कर्नाटका पासिंग गाडयेचेर गोंयची फेक नंबर प्लेट. ड्रायव्हराक एक्सायजान धरला. एक्सायज चेकपोस्ट केरी 70 हांगासर काल एक सोऱ्यान भरलेली एक गाडी धरली. सध्या ती गाडी पेडणे तेंच्या गुदावान व्हरून दवरला आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका अरेस्ट केला. हेतून चड म्हायती मेळटा ती अशी की एक कंटेनर गोव्यासून सोरो घेवन चोर्ला घाटाच्या गेट क्रॉस करून बेळगांव वाटेन वयतालो. जेन्ना एक्सायज चेकपोस्टाचेर पावलो आनी जेन्ना ताका आडयलो तेन्ना तेजे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट नासल्या कारणान गाडी चेक केली आनी गाडी चेक करून जर पळयता जाल्यार भितर 700 बॉक्सां सोऱ्याची लोड केल्ली आसली आनी तेजी किंमत जवळ जवळ 13 लाख रुपये जावन आसा. सो ही तेजे उपरांत जो ड्रायव्हर आसा त्या ड्रायव्हराक अरेस्ट केल्लो आसा आनी वाळपय पुलिसां कडेन दिल्लो आसा. आनी हितून
मजेशीर गजाल अशी म्हटल्यार जी गाडी आसा ती गोवा रजिस्ट्रेशन पासिंग गाडी असली, बट जेन्ना चौकशी केल्या उपरांत कळ्ळें की गाडी ही कर्नाटक रजिस्टर्ड आणि जो तिची नंबर प्लेट आसा ती नंबर प्लेट स्क्रॅच केला आणि गोंयची नंबर प्लेट लायल्या त्या गाडयेक आणि चोरून ते सोरो व्हरतालो. आणि दुसरी एक गजाल अशी आसा की आमकां अशें आयकपाक येता सोर्सिसां कडल्यान की हो जो सोरो आसा हो सोरो खंय ना खंय तरी होंडा आयडीसीन पॅक केल्लो आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार होंडा आयडीसीन सोऱ्याची फॅक्टरीच ना आणि हो जर सोरो पॅक केला जाल्यार कोणे पॅक केला हो एक सत्तरीत आतां व्हडलो चर्चेचो प्रश्न आसा. कांय वर्सां पयलीं होंडा आयडीसीन अशीच एका ज्यूस पॅक करपी फॅक्टरीचेर रेड मारलेली आणि तेतून इन्फॉर्मेशन पोलिसांक अशी मेळिल्ली की ज्यूस पॅक करपी फॅक्टरीन सोरो पॅक करता म्हणून. जे दीस रेड मारली ते दीस सगळी ती फॅक्टरी एकदम क्लीन केल्ली आसली आणि थंयसर ज्यूसूय पॅक जायनासलो आणि सोरो पॅक जायनासलो. सो अश्यो ज्यो फॅक्टरी आसा जे इलिगल सोरो पॅक करता किंवा इलिगल डुप्लिकेट सोरो तयार करता असल्यांचेर रेड मारून सरकारान चवकशी करपाची गरज आसा. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश रावस. बीजेपीचो आमदार प्रवीण आनी आदलो उपमुख्यमंत्री बाबून ड्रग्सां विशीं केल्ल्या आरोपांची चवकशी जावंक जाय. एएनसीन 48 वरां भितर दोगांचेरय एक्शन घेवची ना जाल्यार आप खंय पुलीस कंप्लेन करतले. अमित पालेकार उलयला. मिशन फॉर लोकलाचो राजन कोरगांवकर म्हणटा दोगूय पेडण्याचें नांव घाण करूंक उठल्यात. आमदार प्रवीण ड्रग विकता म्हूण उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरान वादग्रस्त विधान केले उपरांत बाबूचो चलो ड्रग विकता म्हूण आमदार प्रवीणाची प्रतिक्रिया. ह्या वयल्यान बोवाळ, विरोधकांचो फार. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा 48 वरां भितर दोगांचेर कारवाय जावची ना जाल्यार खंय कागाळ करतले. हांगा दोन भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आर्लेकर आणि बाबू आजगांवकर आणि स्वताहून सांगला की दोगूय जाण धंदे करता हाजे म्हणून ड्रग्सांचे. तेन्ना आमी मागणी करता भारतीय जनता पार्टी कडेन आणि डॉक्टर प्रवण सावंताच्या जे सावंताचो जो सरकार आसा तांचे कडेन की हाजे इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. कळना जाल्यार आमी शिकयता. बाबू आजगांवकर आणि प्रवीण आर्लेकर हांकां दोगांयकूय ANC आनी NCBन आपोवन हाडपाक जाय आणि तांचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय की दोगांय भितरले दोगांयनी एकामेकांचेर आरोप केला की ड्रग्स विकता म्हणून. आणि ते जर तांकां आपयना जाल्यार आमी फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करतले ANC कडेन NCB कडेन की ह्या दोगांयनी सांगला आणि मान्य केला की हे दोगूय जाण ड्रग्स विकतात म्हणून. तेन्ना आणि इट इज इन द पब्लीक डोमेन. वॉट एवर देअर स्टेटमेंट्स आर इन पब्लीक डोमेन. न्यूजपेपरांचेर आमी पळयला आयला ते. आणि सो देर शूड नॉट बी एनी एडिशनल एविडन्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑर कॉग्निजेबल कंप्लेंट विच इज डिस्क्लोज. मजगती मिशन फॉर लोकलाचो राजन कोरगांवकर म्हणटा दोगूय पेडण्याची संस्कृती इबाडूंक उठल्यात. नसते अनैतिक विशयाचेर तुम्ही आमचे स्पेशली गांजा ड्रग्साचे जे उलयतात हे अयोग्य आसा आणि आम्ही मिशन फॉर लोकल तर्फे आणि पेडणेकरांच्या वतीन हेचो निषेध करतात. असले गोष्टी जर तुमकां करूचे आसा तर तुमच्या म्हणजे खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा थंय करात. आणि ह्याच बरोबर हांव आज पेडणेकरांक उलोवणे घालता आणि आव्हानय करता. जे हे असे येतात हे बॅगो घेऊन येतात स्वतःच्या फायद्यासाठी येतात जे कितें करतात आणि ह्यांची जी जे प्रतिनिधित्व करपाची जी कॅपेबिलिटी आसा ती फक्त बॅगांचेर आणि अनैतिक धंद्याचेर आसा. मजगती विजय म्हणटा दोगूय एकाच पक्षातले दोगांयचे एकूच धंदो. ते दोगूय जाण एकूच पक्षान आहा आणि दोगूय जाण म्हणटा की दोगूय कम्पीट करता गांजाचो धंदो फुडें व्हरपाक. हेच भारतीय जनता पार्टीन गांजा रेग्युलरायज करपाक लिगलायज करपाक जेन्ना बाबू आजगांवकर मंत्री आशिल्लो ते ह्याच सरकारान एक डिसिजन कशें घेतिल्लें. हांव जर बोवाळ करना जाल्यार आज गांजा लिगलायज जावपाचो आनी दोगांयचो धंदो बरो चलता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. कथित गैरव्यवहार प्रकरणात अष्टगंधा सहकारी, मार्शल महिला आणि विजनरी ह्या 3 क्रेडिट सोसायटीचो फुडार फुडल्या 6 म्हयन्यांत थारतलो. मालमत्ता जप्त करून डिपॉझिटरांक थाकाय दिवपाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हणून सहकार मंत्री सांगता. राज्य सरकारान सहकार से समृद्धी ह्या तत्वाचेर फुडें वचचें म्हूण केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहाचे निर्देश
म्हूण मंत्री शिरोडकार उलयलो. तुजी मार्शल महिला आणि विजनरी हे दोनूय सोसायटीचेर आमी इन्क्वायरी आमची चलता आनी इन्क्वायरी सारके रायट मार्गाचेर आसा. म्हजे दिसपान मुखाल्ले 5-6 म्हयन्या भितर तातूंतल्यान सुटका जी आसा पळय न्ही ती जातली. आतां सुटका म्हटल्यार कितें 2 पद्दतीन सुटका जाता. एक म्हणजे एखादी सोसायटी रिवायव करपाची ही सुटका, रिवायव करप आनी ती परत चालू करप. ना जाल्यार दुसरें म्हटल्यार कितें ताका कांयच उपाय ना जर जायच जाल्यार ताका उपाय म्हटल्यार तो बंद करून उडोवपाचें. जशें आतां मडगांव अर्बन आनी म्हापसा अर्बन हे 2 बँक बंद जाल्ले आसात, कळ्ळें ना. तर ते नजरेन विचार चलिल्लो आसा. आतां खंयचो चडांत चड बरो उपाय जो आसा पळय तो आमी घेवपाक पळयतले. कार्यमंत्री केंद्र सरकार जे आसात श्री अमित शाहजी हांणी ही मिटींग आयोजीत केल्ली. सरकार से समृद्धी हें तत्व घेवन ताणें आमकां सगळ्यांक हे पद्दतीन काम कर अशें म्हटलें आसा. आनी त्यामुळे आमच्यो जुन्यो ज्यो सोसायटी ज्यो आसात त्या सोसायटीक एक मल्टीपर्पज स्टेटस दिवपाचो, नेचर दिवपाचो, कामा बाबतींत बीन एक्टिविटी बाबतींत बीन, आनी त्या बरोबरच नवीनच काही सोसायटी तयार करपाच्यो. तांचे हाजे अनुसार एक सुद्दां गांव असो उरपाक जायना, म्हणजे विलेज पंचायत असो उरपाक जायना की ज्या जाग्यार तुजी विके सोसायटी किंवा पॅक सोसायटी ना. तुवें भोमवाड्यार वादळ 5 घरांचें मोठें लुकसाण जालां म्हणून कळटा. वाड्यावेल्या 2 घरांचेर खंय झाडांय पडल्यात, कांय घरांचें पागेर हुबून गेलां. फायर ब्रिगेडीन थंय वचून झाडां काडलीं. सुमार 2 लाखांचें लुकसाण म्हूण कळटा. नमस्कार, आमी आसात बोम वार्डात. तुये हांगा आसात आनी फाटल्यान तुमी पळयतात फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर हांगा पावलेले आसात आनी एक चक्रीवादळाचो वादळ जालें आनी एकाच टायमार एक 4-5 झाड जी आसात एका घराचेर पडले आनी तेच्या उपरांत खुबशे हांगा 5-6 घराचेर होच इफेक्ट जाल्लो आसा आनी कांय जाणांचे पत्रे उडोवन गेल्लेले आसात. हो पावसाळ्याचो दीस आसा पण खंय तरी चक्रीवादळाचो परिणाम जाला. साडेतीनांक सुमार एक चक्रीवादळ कशें येयलें आनी एके उबे लायनीनच अशी सवलताय जी घरां आसली ती अजोत प्रकाश नायक यांच्या घराचेर सगळीं झाडां पडलीं. 2 सायले, 2 भेंडी अशी झाडां मोडून सगळीं कंप्लीट तांच्या घराचेर पडले आनी बरेंच नुकसान जालें तेंचें. तशेंच लोकांच्या घराचे पत्रेय उबोवन गेले हांगा बोमवाड्यात आनी तांचें खूब लुकसाण जालें. हेच्या खातीर तुमी कितें डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान बी करून घेतले? पंचायतीचो तुमी जे कितें जाता डिझास्टर मॅनेजमेंटाक ते तांकां जितले आमचे कडेन जाता तितले आमी तांकां हेल्प करतली. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. पिर्णा रस्तो रुंदीकरणाच्या हुमकळिल्ल्या प्रस्नावेल्यान आरजेपीचो फुडारी मनोज परबान विरोधक आनी सत्ताधाऱ्यांक सोलून काडले. आमदार मंत्री निळकंठ खंय लोकांक पिशा करता. प्रस्न सुटना जाल्यार रस्त्यार दिवपाची शिटकावणी आमदार विजय आनी खासदार विर्याताकय मनोजान तासले. विजय म्हणटा मनोजाक रिजनल प्लान कितें तोच खबर ना. आतां आमच्या पिर्णा गांवांत जेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें की निळकंठ हलर्णकरान गांवांत येवचो लोकां कडेन डिस्कस करपाचें जाल्यार तो येवंक ना. आतां तेका लागून आमी एक बायपास कमिटी काडली, बायपास रोड कमिटी म्हणून काडली. कित्याक आमच्या गांवाच्या भायल्यान 2 रोड प्रोपोज केल्ले आसा पिर्णा गांवच्यान. लोकांनी हेंय सांगलें की MLA जर येयना, MLA जर पंचायतीच्या लेटराक जर व्हॅल्यू दिना आनी ग्रामसभेच्या रेजोल्युशनाक जर व्हॅल्यू दिना जाल्यार पंचायतीन बरोवचें निळकंठाक की तेणें ह्या पंचायतींनी येवचो न्हू म्हणून. प्रत्येक गांवांतल्या लोकलाचो जो गांवांत रावता, पिर्णा गांवांत रावता, ते प्रत्येक मनशाचो डिसरिस्पेक्ट ह्या MLAन केल्लो आसा. पिर्णा रस्तो रुंदायेच्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर आमदार विजय सरदेसाय आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातोचेरूय RGP अध्यक्ष मनोजान फोर काडलो. मार्च 29, 2018 ह्या दिसा हो रिजनल प्लॅन आसा हो परतो रिनोटिफाय जालो, ऑपरेशनलायज जालो. हो कोणें केलो? ह्या विजय सरदेसायन केलो. आनी होच विजय सरदेसाय आयज आमच्या पिर्णाचे रोड वाचयतलो. कॅप्टन विर्याटोय खंय पिर्णा पावलो आनी पिर्णा जेन्ना पावलो तेणी सांगलें आमी हो प्लॅन रोड वाचोवया, आपूण एसेंब्लीन हितून वयर लोकसभेक आपूण हें काडटलो, विशय काडटलो आनी हें काडटलो गजाल. मजगतीं RGPन आपणाचेर केल्ल्या आरोपाचेर विजयाची जाप. मनोज परबाक खबर ना ताका रिजनल प्लॅनाक जेन्ना आमी रिजनल प्लॅन एप्रूव केल्लो तेन्ना एक कमिटी एप्रूव केल्ली ताजे बरोबर की हो रिजनल प्लॅन ऑपरेशनल करपाक खंयचोय प्रस्ताव जो आहा ते कमिटी कडच्यान वचूंक जाय. ते रस्ते जर ल्हान करूंक जाय, MDR आहा तो ल्हान करून एक ODR करूंक जाय
जाल्यार तेंय बी ते कमिटीक करपाक रायट आशिल्लो. तो मनोज परबान शिकपाक जाय अशें रस्ताद भाशा उलयता त्या भशेन मदीं उलोवंक जावचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चोडणा बुडिल्ली फेरी 10 दिसां उपरांतय उदकांतल्यान अर्दीच भायर. सद्या खंय फक्त इंजिनाक उदक उरलां. फेरयेंत भरिल्लें बाकीचें उदक खंय काडलें. आतां भरते सुकतेचो अदमास घेवन फेरी भायर काडटले. ब्रेस्तारा सांजे मेरेन घडये फेरी उदकांतल्यान पुराय वयर येवं येता. आयज आमी तुमच्या मुखार एक अपडेट घेवन येयलेली आसा ती म्हटल्यार चोडणा फेरीची जी 23 जून ह्या दिसा फेरी जी सिंग जाल्ली ती बुडलेली तेजी आयज आमी तुमच्या मुखार एक अपडेट घेवन येयला. अपडेट अशी जावन ना की आयज आमी रिपोर्टूय केल्लो तो म्हटल्यार आनी एक क्रेन येवपाची आशिल्ली आनी ती जी फेरी आहा ती काडपाची आसली. जे सेवेज ऑपरेशन आहा तेंचें चालूच आहा सद्या. म्हायती मेळटा ते अनुसार जी क्रेन आहा ती आजून येयलेली ना आनी आतां सद्या तेंचें ती साल्वेज ऑपरेशन आहा तें सद्या चालू आसा. आनी एक म्हायती मेळटा त्या हिसपान ही जी फेरी जी बुडलेली आसली ती आतां खंय तरी वयर येयलेली आसा आनी तांकां उदीक पंपींग करून काडपाक इजी पडटा. आनी आतां अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही जी फेरी आहा ती फाल्यांच्या दिसा भितर काडपाचो तेंचो यत्न आहा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान साई मंदिर. पणजे पाट्यार कला संस्कृती खात्याचे बिल्डिंगे भायर डिस्पोज करूंक म्हूण दवरिल्ल्यो AC 2 वर्सां जालीं अजुनूय तश्यो. पोरूय थंय डेंग्यू ब्रिडींग जाल्लें. कापोतूय धांपूक लायिल्ली. ACंनी तुंबिल्ल्या उदकान जळारां जातात. AC स्क्रॅपाक दिवपाच्यो टेंडराक आडकल्यात. भलायकी खातें डेंग्यूचेर उपाय सांगता. एके वटेन सरकार जंय डेंग्यू टाळपा खातीर एडवायझरी काडटा थंय दुसरे सुवातेर सरकाराच्याच खात्यांत डेंग्यूच्यो केसी वाडटना दिसल्यो. पोरूं कला आनी संस्कृती संचालनालया भायर स्क्रॅप म्हूण दवरिल्ल्यो AC डेंग्यू जळारींच्या ब्रिडींग खातीर कारण ठरतात. आयच्या दिसा आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चराचे जे कॅन्टीन आसा ते कॅन्टीन बंद आसा. आमी विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की जी कोण कॅन्टीन चलयतात तांकां डेंग्यू जाला. आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन जे डिपार्टमेंट आसा आर्ट एंड कल्चर तेंच्यांनी एक्शन घेवन हो जो हांगासर AC अशा तरेन जे स्क्रॅप AC हांगा उरतात तितून उदक पावसा दिसांनी भरतात आनी ज्यो ब्रिडींग जाता जळारी तेजे लागून लोकांक डेंग्यू जाता आनी फुडें जावपाकूय शकता. खूब धोको आसा. ह्या ACंचो जो टेंडर खंय जावपाचो आसा फुडल्या 1-4-5 दिसांनी तो जावन जे हे AC आसा ते हांगासरले क्लियर जातले. पूण चिंतपा सारकी गजाल आसा की सरकाराचेच एक डिपार्टमेंट एडवायझरी काडटा की उदक जमपाक दिवं नाका. डेंग्यू मलेरियाच्यो ज्यो जळारी आसात त्यो ब्रिडींग जातल्यो आनी दुसरे वटेन आमी पळयता की सरकाराच्याच एक डिपार्टमेंटान अशा तरेची कामां जाता जाल्यार हेका कारणीभूत कोण. ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी DHSची जी डॉक्टर आसा डॉक्टर कल्पना महात्मे तांचे कडेन आमी ह्या विशयाचेर उलोवप केलें तेन्ना तांचे कडल्यान आमकां थोडी जी म्हायती कितें आसा ती ह्या विशयाचेर आमकां मेळ्ळ्या ती आमी आयकुयात. Once we got a positive case there, so थंय आमकां ब्रिडींग मेळ्ळें ते ACच्या वयर कितें कवरांचेर. सो देन वी हॅव गिवन देम नोटीस एंड टोल्ड देम नोटीस इन द सेंस वी हॅव रिटन टू देम टू टोल्ड देम टू डिस्पोज ऑफ बट देर प्रोसिजर इज स्टील ऑन. सो तांणी आमचे कडेन टायम मागला बट देन टील देन वी हॅव टू टेक सम एक्शन बिकॉज ऑफ द रेन्स. सो आमी तांकां सांगलां ताजेर हें घाला म्हणून कवर दॅट अप वीथ आयदर टार्पोलीन ऑर प्लास्टीक. But then again we realized during our cross checking in that plastic there were depression and there was bleeding. So आता आमी तांकां सांगलां कितें म्हणून दर आठवड्यान तांचो सेक्युरिटी गार्ड किंवा तांचो एक मनीस ते फाफुडटलो when our person is standing there who will monitor this so that we don't get cases in that area. स्टुडंटा खातीर आर्ट एंड कल्चर पाट्या वयल्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. धारगळे आरोबा एके शाळेच्या भुरग्याक हाड वर करपी बाल रथ सामकी गलगलाक आयल्या. टॉपाक गळटी लागिल्ल्यान कापोत घालून गाडी दीस दुखलता. स्कुलाक विचारल्यार म्हणटात बस रिपेराक दिवपाची आसा. 14 वर्सां जालीं बालरथ चलता, मेंटेनन्स ना. नमस्कार, आमी आसात आरोबा पेडणे हांगा आसात धारगळ. तुमी फाटल्यान ज्यो बालरथ पळयतात त्यो बालरथ सद्या कापेत घालून वयर फिरतना आमकां सद्या दिसपाक येता. आमी ह्या स्पॉटार आयले आनी जेन्ना एक स्कुलाची बस आसा सद्या तेची बॅड कंडिशन आसा आनी हाचेर विचार करप गरज आसा. आनी अशें हे एकूच न्हय तर आनी खुबशे बालरथ जे आसात
ते अशा कंडिशनान आसात खंय तरी बाल रथाक रिपेर करप किंवा रिप्लेस करप खूप गरज आसा. हे जे बाल रथ आसा 2011 दिल्ले, अजून आता 14 वर्सां जातात, पूण खंय तरी हांची मेंटेनन्स खंय तरी कमी पडलेले आमकां सध्या दिसपाक येता. काही टायर गेले, काही पत्रे गेले. आता प्लास्टीक जे घातलेले आसा ते उदक भितर येता म्हणून प्लास्टीक घातलेले आसा. आमी जेन्ना मॅनेजमेंटा वांगडा उलयले तांच्यांनी सांगलां की अशें भितर उदक येता म्हणून आमी घातलेले आसात आणि खंय तरी ते काडटले आणि मेंटेनन्स करता म्हणून तांच्यांनी सांगलेले आसात. एकंदर गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी ह्या विशयाचेर अशें लक्ष घालून जे अशे बॅड कंडिशनचे बस आसात ते खंय तरी रिपेर करप, मेंटेनन्स दवरप खूप गरज आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. 8 वर्सां फाटीं अनूप कामत म्हणटा ताका काणकोणच्या कांय वावुरप्यांनी बांबोळे IPHBंत मानसोपचाराक म्हणून व्हेल्लो. फामील सोंपिल्ल्यान ताची जीण साप्प विस्कळीत जाली. 8 वर्सां उपरांत ताका मरण. तो 70 वर्सांचेर सोंपलो. निमाणे संस्कार करूंक पसून फामील ना. मनीस धर्म पाळून समाज वावुरप्यांनी ताचे निमाणे विधी केले. खासा रिपोर्ट. ही घडणूक पळयल्यार मराठीतली एक कविता याद जाता. माणसांनी माणसाशी माणसासम वागणे. मात आयच्या समाजांत ही माणुसकी उणी जायत आसा. काणकोण 8 वर्सां पयलीं मनीसपणाचें एक बरें उदाहरण घडिल्लें पळयात. 8 वर्सां पयलींची गजाल. अनूप कामत हो भुरगो शेळ्यार काणकोण हांगा रावतालो आनी तो वेल्डिंगेचें काम करतालो. पूण कांय टायम वयतकीर तेजो बापूय एक्सपायर जालो, भाव एक्सपायर जालो. अशें करून घरांतली सगळी मंडळी एक्सपायर जाल्ली. तेन्ना हो अनूप एकटो पडलो आनी तो मानसीक रित्या हारलो. तो रस्त्यांनी पिशा भशेन भोंवपाक लागलो, फाटकी कपडे घालून भोंवपाक लागलो. दिलीप किंकरे, संजय कोमरपंत, रमाकांत गांवकर ह्या लोकांनी एकठांय जावन ताका बांबोळी हॉस्पिटलांत घातलो. अचानक 4 दिसां पयलीं फोन येयलो पुलिसांचो दिलीप किंकरे आनी तेणी सांगलें अनूप कामत आसा हो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. सो आमी कितें करप? बेवारशी म्हणून हेजी बॉडीचो क्रियाक्रम करप काय तुमी कोणी फुडें सरतले? एक 4 दिसां पयलीं म्हाका फोन आयलो की तो आजी एक्सपायर्ड जालो म्हणून. आतां हालीं 1-2 म्हयने एक 5-6 म्हयने जावन वर्सभर हांव गेलो ना. पूण मागीर ताणें बांबोळे बॉडी तेका म्हाका फोन तेकर ताजी सगळी फॉरेस्कर प्रोसिजर करून ती बॉडी आसती परत मागीर मेडिकलान धाडटा आनी हांगा आनी पोस्टमॉर्टम करून व्हरपाची आशिल्लो. रिपोर्टर बबेश बाब, आमगे मिडिया बबेश बाब, म्हगे फ्रेंड संजय कोमरपंत हे 4 जाणां अशें धरलें की आमी तागे बॉडी आमीच करतले, बेवारशी म्हूण करची ना. ते सांगपाक बेवारशी करची पडटा आमकां. ना, बेवारशी पावत दिवची ना आमी. कित्याक आमी इतलें केल्ले कडेन आमी इतलें करूंक शकता म्हण आमी कितें खर्च तो करतले. आज एक आमी येवन हांगा सांजेर येवन ही बॉडी आमी दहन केली तेन्ना आमकां सगल्यांक आमी जें कितें तेन्ना केल्लें तें आज समाधान मेळ्ळें. एक व्यक्ती काणकोणची आमगे नगराव आमगे वार्डांतली व्यक्ती ती अशी भोंवताली. आज म्हाका फळ मेळ्ळें कित्याक तो बरो मुक्ती पावलो आनी ताजी ध्येय पळयतकच म्हाका इतली उमेद जाली की निवळ क्लीन. समाजांत अशेय मनीस आसा की दुसऱ्या खातीर, परक्या खातीर आपलो वेळ दिवन, आपलो पयशे मोडून त्यांच्या अंतिम संस्कार खातीर फुडें सरले. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. फाटल्या 9 म्हयन्यांची फ्युएल सबसिडी मेळ्ळा मेरेन नवे म्हजी बस स्किमीत वांटेकार जावचे ना. प्रायवेट बसवाल्यांचे बसकेत थारला. बसवाल्यांक विचारच्या आदींच खंय मुख्यमंत्री बायलांक हाफ तिकेट म्हणून घोशणा करून मेकळो जाला. आमकां परवडपाचें ना. बसवाले इश्यू घेवन मिडिया मुखार पावले. म्हजी बस येवजणेक खाजगी बस मालक संघटनेचो परत विरोध. जो मेरेन फाटली सबसिडी दिना तो मेरेन नव्या म्हजी बस येवजणेक सामील जावचे नात. गोंयच्या खाजगी बस मालक संघटनेचे बसकेंत थाराव. म्हाजी बस स्किमी अंडर सरकारान जी अट घातल्या, म्हाजी बस स्किमी अंडरूच जर येयले जाल्यार 3 रुपया पर किलोमिटर फ्युअल सबसिडी दितले. मागीर दुसरी गोष्ट म्हणटा सरकार कितें की 30,000 आमी इन्शुरन्स सबसिडी दितले आनी मागीर तिसरें म्हणटा सरकार 10 लाख आमी तुमकां नवी बस घेवपाक बेनिफीट दितले म्हणजे पयशे दितले. आतां ह्यो स्किमी कदंबा अंडर कित्याक? बरें कदंबा अंडर हाडटा सुद्दां जाल्यार म्हाजे बसी स्किमी अंडर कित्याक? कित्याक जेन्ना ह्यो 3य स्किमी एक्सक्लुझिवली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इंडिपेंडंटली चलयल्ल्यो त्या वेळाच्या आदी पासून 2014तल्यान, तेन्ना आतां कदंबाच्या अंडर कित्याक? असो सगळ्यांचो प्रश्न आहा. हेचेर खंय तरी क्लॅरिटी येवपाक जाय. हे बसकारांचें सगळ्यांचें मत आहा सबंद गोंयभर. आनी सगळ्यांनी असो ठराव घेतला की जो पर्यंत हो विशय पयले सबसिडीचे पयशे जे पेंडींग आहा पयशे जो पर्यंत क्लियर जायना सगळे तो पर्यंत नवी म्हाजी बस स्कीम आहा हेच्या अंडर कोणीच जॉयन जावप ना.
बस मालकांक विश्वासान घेवच्या पयलीं खंय मुख्यमंत्र्यान बायलांक हाफ तिकेटीची घोशणा केल्या. सगळे मुद्दे जे आहा मुख्यमंत्र्यान मांडलेले आपल्या हितून भाशणान जे मांडलेले तितून 50% सवलत दिता बायलांक. मागीर स्टुडंट्सांक ऑलरेडी हाफ तिकेट आमी दिता, तितून कांय दुबाव ना. मागीर तितून आनीक घोशणा केल्ली की मशिनाचेर पेमेंट जातलो. ह्यो विविध घोशणा ज्यो केल्ल्यो मुख्यमंत्र्यान, हेचेर जी मिटींगो आमी जाल्या, म्हाजे बसीची एकूय मिटींग तर सरकारान अजून घेवंक ना आमच्या वांगडा. ऑफिशियल मिटींग एकूय घेवंक ना आनी हेचेर कांय चर्चाय जावंक ना. तेका लागून सगळ्या बसकारांच्या तकलेन संभ्रमा की फाल्यां 50% जर हाफ तिकेट बायलांक दिली, पयशे खंयच्यान येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.